ड्रग्स आणि सोऱ्याच्या व्यसनांतल्यान भुरग्यांक भायर काडूंक कावन्सिलिंगूच उपाय। पालक आनी शिक्षकांनी तांचेर नजर दवरची पडटली अशें गृहमंत्री पार्सेकार उलयला। फोंड्या वाठारांत ड्रग्स आनी सोऱ्याचे नेटार टोळयांचो उपद्रव सुरू जाल्ल्यान लोक आवाज काडपाक लागल्यात। पोलिसांनी टोळयांचो बंदोबस्त करचो म्हूण लोक मागतात। ताचेर फोंडेच्या मिडियान विचारतकीच पार्सेकार उलयलो। फोंडे पुलीस जाय तितले नात, लक्ष घालता म्हूण पार्सेकार उलोवन गेला। फोंड्या ड्रग्स आनी सोऱ्याचे नेटार वावरपी टोळयांचो उपद्रव वाडला। ते वाठारांत एक्सिडंटय वाडल्यात। हालींच वाडी तळावले 2 मोटरसायकलींच्या एक्सिडंटान 2 तरणाटे गेले। तिडकल्ले लोक आनी सरपंचान मेळून प्रकरण पुलिसां मेरेन पावयलें। फोंड्या वेलंगां स्कुलाचे संस्कृतीक मेळाव्याक आयिल्ले कडेन मिडियान मुख्यमंत्री आनी गृहमंत्री पार्सेकाराक हे गजालीचेर विचारले। तो म्हणटा ती भुरग्यांचे आवय बापूय आनी शिक्षकांनी पळोवपाची गजाल। कावन्सिलिंग जास्त महत्वाचें। पालक आनी शाळेंतले टिचर्स हांणी सादारण हेचेर बारीक नजर दवरूंक जाय। खंय जर अशी घडटा आसत गजाल जाल्यार ती जावंक जायना आनी चुकीच्या मार्गान वता हे कोणी तरी समजून घेवंक सांगूंक जाय। कावन्सिलिंग हे महत्वाचें आसा। पोलिसांक कितें डायरेक्शन दितले तुमी? नवीन डायरेक्शन दिवपाची कांय गरज ना। फोंड्या पुलीस स्टाफ जाय तितलो ना, ताचेरूय पार्सेकाराक मिडियान विचारले। लक्ष घालता म्हूण तो उलोवन गेला। स्टाफ कमी असल्या अशी सांगता ती गजाल आसा जाल्यार स्टाफ आजच उलयता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। पर्ये आनी वाळपयच्या काँग्रेस आमदारांनी फाटलीं 40 वर्सां जालीं सत्तरींतल्या लोकां खातीर कांयच केल्लें ना। काँग्रेस आमदारांचे मोकाशांत आशिल्लीं कुळां आनी मुणकारांक न्याय मेळचो म्हूण पर्ये बीजेपी मंडळान कुळ कायद्याचेर सत्तरींतले काँग्रेसीक जाप दिल्या। सत्तरींतल्या आमदारांनी सत्तरींतल्या बायलांक फक्त फुगड्यो घालूंक शिकयल्यो आनी कांयच केल्लें ना म्हूण बीजेपीन आरोप केलो। सत्तरी तालुक्यांतल्या 2 काँग्रेस आमदारां आड भाजपान नेटान मोहीम चालू केल्या। फाटल्या 40 वर्सांत आमदारांनी लोकां खातीर कांयच करूंक ना अशें पर्ये मतदारसंघातले भाजपा फुडारी म्हणटात। हे लोकांनी फक्त आपल्यो तिजोरी भरल्यो आनी तेका लागून हांव सांगता की काँग्रेसीन जर कितें काम केलां आहात जाल्यार एकूच काम केलां। मुद्दाम खास करून पर्याचो उल्लेख करता। गोंयांत खास करून पर्याचो इतल्या उल्लेख करता हांव की पर्या मतदारसंघात सत्तरीत म्हटलें की मुद्दाम तुमी पळयतात की इलेक्शनाक महिलांचो सगळ्यात दुरुपयोग जाता तो आमच्या पर्या मतदारसंघात। सत्तरी तालुक्यांत भाजपाचे आमदार नासतनाय आमी लोकांची कामां करतात अशें पर्ये भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष गोविंद कोरगांवकर आनी हेरांनी सांगलें। हे जे आमचेर आरोप आसा ते अत्यंत चुकीचे आरोप आसा। कोणी ते सांगपाचें की जनतेचे पयशे आसा ते लोकां पर्यंत आमी म्हणटा। हांव एक प्रश्न करूंक सोदता विरोधी पक्षाक, हे जनतेचे पयशे गेली 40 वर्सां खंय वयताले? आयज जे जनतेचे पयशे आमी जनते पर्यंत पावयले तेच पयशे हाज्या पयलीं खंय वयताले? ह्या आमदाराचो मोगाचो पर्या हांगा आसा, केरी हांगा आसा, थंय लोकांच्यो काजी आसा, घरां आसा, खास करून पर्या। पूण ह्या आमदारान त्यांचो विषय केन्नाच सॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो ना मुणकार कायद्या अंडर। आज 40 वर्सां सत्तेर आसलो, हेणी महिलांसाठी कितेंच करूंक ना, फक्त तेंची महिलांचो वापर केला वोटिंगा खातीर। फुगडी घालपाक तांकां 20,000 दिवपाची आनी तांकां रस्त्यार नाचोवपाची हेच तेणी आज पर्यंत केल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेऊ एक विराम।